सो आयज न्ही तुमकां एक बरें हेल्दी रेसिपी हांव शेअर करता, ब्रेकफास्ट रेसिपी. तुम्ही हे भुरग्यांक टिफिनाक दिवं शकता. सो हांगासर एक बाउल घेतला आनी तातूंत घातला हांवें 1.5 कप हांवें रवा घातला, बारीक रवा जे आमी नुस्तें बी फ्राय करना ते रवा घेतला. आनी तातूंत घालता हांव 1/2 कप दही आनी थोडें थोडें उदक घालून न्ही आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. एकदांच उदक घालनाकात कित्याक आमकां न्ही थीक बॅटर जाय, चडूय अशें आमकां पातळ फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी नाका. सो इल्लें इल्लें उदक घालून हेका बरें मिक्स करून घेयात आनी मागीर गुठल्यो बीन कांयच जावंक जायना. सो अशें हें परफेक्ट आसा, इतलें थीक आसूंक जाय कन्सिस्टन्सी. ओके, सो बरें हेका मिक्स करून घेयात आनी मिक्स करून जालें न्ही एक 10 मिनटांनी धांपोन न्ही आमकां सायडीन दवरूंक जाय की रवा आसा न्ही हें बरें फुलोवंक जाय, की बरें सोक जावंक जाय. सो एक 10 मिनटांनी हेका हांव सायडीन दवरतां. सो पॅन दवरला गॅसीर. तातूंत घालता हांव एक 2 धाकटो चमचो तेल घालता. जशें तेल बरें गरम जालें तातूंत घालता हांव एक धाकटो चमचो मस्टर्ड सीड्स न्ही बरें ताका फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता हांव कांदे. एक कांदे हांवें चॉप करून घेतला, एक धाकटोसो कॅप्सिकम हांवें चॉप करून घेतला आनी एक कॅरट न्ही हांवें ग्रेट करून घेतला. तातूंत घालता हांव जस्ट थोडेशेंच घालता हांव कढीपत्ता. सो आतां घालता हांव चिली फ्लेक्स, मातशें चड घालता हांव चिली फ्लेक्स कित्याक मातशें स्पायसी तुका लायक. इफ तुमकां चिली फ्लेक्स नाका तुमी चिली पावडर घालात. थोडेशें जिरा पावडर घालता हांव 1/2 टीस्पून आनी मीठ घालता एज पर द टेस्ट. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी हें भाजी आनी सगळें बरें आमकां शिजोवन घेवंक जाय. सो एकदां हें भाजी बरें शिजोवन जालें सो हांवें पनीर घेतला. पनीर न्ही हांवें बरें ग्रेट करून घेतला. सो बरें ग्रेट करून न्ही हितून घालपाचें. सो आयज आमी करता पनीर अप्पे. फक्त आमी पनीर एड केला. इफ तुमकां पनीर एड करपा नाका तुमी पनीर स्कीप करात आनी बाकीचे प्रोसेस तुमी फॉलो करात. सो सगळें हांगा जाल्लें आसा. सो फायनल घातला हांवें कोथमीर. सो हांगासर न्ही आमचें जें अप्पेचें स्टफींग न्ही हांगा रेडी आसा. सो हांगा बरें थंड जावं न्ही आनी हांगासर न्ही 15 मिनटां जाल्लीं आसा आनी बरें रवो फुगलेलें आसा. सो आतां आमी जें केल्लेलें पळय मिक्सचर सो तितून घालपाचें. तितून घालून न्ही बरें हेका मिक्स करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हेका बरें मिक्स करून घेयात आनी थोडेंशें मीठ घालता की हांवें न्ही रव्याक तें मीठ घालूंक नासलेलें. मीठ घालून न्ही हेका बरें मिक्स करून घेता. सो हांगासर न्ही आमचें अप्पे बॅटर रेडी आसा. तातूंत घालता हांव बेकिंग सोडा. ओके, बेकिंग सोडा हें कंपल्सरी ना, इफ तुमकां जाय जाल्यार घालात कित्याक बेकिंग सोडा घातलें न्ही मातशें बरें सॉफ्ट जाता आनी फुगोन येता, फ्लफी जाता. जस्ट थोडेशें घातलां हांवें एक 1/4 टीस्पून घातला. तुमी करता जाल्यार तुमी स्कीप करात, कळ्ळें न्ही. सो बरें हेका मिक्स करून दवरात. इफ तुमी रातचें करून दवरता जाल्यार बेकिंग सोडा रातचें घालनाका. जेन्ना तुमी करतले न्ही अप्पे तेन्नाच तुमी सोडा घालात. सो हांव न्ही बॅटर न्ही करून फ्रिजीन दवरता. नेक्स्ट डे जेन्ना हांव अप्पे करता न्ही तेन्नाच हांव बेकिंग सोडा घालता. सो हांगासर न्ही हांवें अप्पे पॅन घेतला आनी हांगासर ताका तेल घालून घेयात. बरें ताका तेल ताका ब्रशान हें करून घेयात आनी अप्पे घालून ताका बरें फ्राय करपाचें, कळ्ळें न्ही. आनी एकदां अप्पे घातलें बॅटर धांपोन न्ही ताका मागीर कूक करपाचें कित्याक तें भितर मागीर कच्चें उरता. सो फ्लेम अप्पे मिडियम दवरात आनी अप्पेक न्ही बरें शिजोवन घेयात. सो आतां हें जेवण धांपोन न्ही आमकां 1-2 मिनटां ताका बरें वाफून घेवंक जाय. ओके, तुमकां दिसता आसतलें हांगासर जे सकयल्ले आसता पळय पार्ट ते बरें शिजलेले आसा, म्हणजे बरें कूक जाल्ले आसा. सो अशें ताका टर्न करून न्ही जे वयले जे पार्ट आहा पळय तेय आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो अशें आमकां न्ही करूंक जाय. सो जेन्ना तुमी अप्पे करता न्ही सायड टर्न केलें न्ही लीड धांपोन ताका शिजयात, कळ्ळें. तें मातशें बेगिना जाता. सो तुमी हांगा पळोवंक शकता अप्पे न्ही बरे भशेन जाल्ले आसा. सो हें न्ही ट्राय करात तुमी, खूब बरें लागता. हेज्या वांगडा चटणी नाजाल्यार टोमॅटो कॅचअप बीन न्ही खूब बरें लागता. सो रितिकाक न्ही रितिकाक न्ही स्कुलाक व्हरपा ताका टोमॅटो कॅचअप दिता कित्याक तो चटणी खायना, कळ्ळें न्ही. सो हेज्या वांगडा न्ही तुमी चटणी करून खायात, हें खूब बरें लागता. सो हें रेसिपी तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. टायम जालो 12. आयज मातशें गडबड रांदपाक कित्याक शू आयज बेगिना येतलो जेवपाक कित्याक ताका एक इव्हेंट आसा, काम आसा. सो कांय सांगूं ना बेगिना बी येता म्हणून, तरी पूण करया म्हटलें. शीत जालें. सो म्हटलें आयज करता हांव पालक पनीर. पालक खूब आसलेले, काल दाळ आनी पालक घालून करी केल्लें. आयज म्हटलें पालक पनीर करया. आनी इशिकाको हांव सेम दितलें. मातशें हांवें तिखट बीन मातशें कमी केलां. सो म्हटलें हें बरें. ताका आयला न्हीद, तेजें न्हांवून बीन जालें. आतां न्हिदपाक घाई करता. न्हांवपाक घाई आनी न्हिदपाक घाई, इतलें. घाल ताका जीव धुवन घाल ताका.
एकदा हे रांदून जाले न्ही मागीर हांव फ्री जातलें अजून शावर बी कांय घेवंक ना सो म्हटलें हें बिने करया म्हटलें शीत केला आणि आयज हांवें पराठा ऑर्डर केला खूब तेंपांनी हांवें पराठा ऑर्डर करूंक ना सो म्हटलें पराठा ऑर्डर करया इतलें आसलेलें तें पालक न्ही गे इतलें आसलेलें ताका शिजयता म्हणटा तें इतलें जालें पुरो म्हटलें सो पालक पनीर शीत आनी पराठा ओके जालें म्हाजें फक्त ताका बॉयल येवंक जाय इतलें आं काल हें केल्लें न्ही भाजी पापडीची भाजी आसा सो आसा भरपूर भाजी आसा हें भाजी आसा सो टेंशन ना चल आनी कितें करतलें ओके काय दीस घालता पावस येता वयता वत पडला मातशें वत पडलेलें आतां मातसो बारीक पडलो आनी गेलो अजून जमीन बीन कांय पुसोंक ना म्हटलें पळय रांदून घेवया मागीर सुशेगाद पुसया म्हटलें ओके सगळें करून घेता आमी फायनल तुमकां दाखयता पालक पनीर तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर करा खूब बरें लागता ट्राय करा भुरग्यांक बी आमच्या रितुकाक हें खूब लायक एटलीस्ट पालक तरी वयता पोटान सो ओके सो दाखयता तुमकां फायनल बरें तडका बीन मारता पनीर घालता ओके मागीर दाखयता तुमकां सो जालें म्हाजें रांदून बीन पावस पडटा भायर सो सगळे विंडो बंद आसा आनी काळोख जाला म्हणजे सगळें लायट लावचें पडटा डे टायमाकूच बरो पडटा पावस बरें दिसलें काल 2 दीस मातशें बरें वत आसलेलें आयज आसा पावस सो बरो पडटा ओके सो रांदून बीन जालें जमीन बीन पुसलें म्हटलें आतां म्हाका शावर घेवपाक वचूंक जाय सो हांवें चणे शिजयल्ले काबुली चणा कित्याक आईक सांगलां चडशी प्रोटीन आसता पळय तें चड खा म्हटलां बॉयल्ड एग मागीर सोयाबीन चंक्स मागीर हें काबुली चणा न्ही बॉयल केलें हें काबुली चणांनी बॉयल करून खावंक जाय तें भरपूर मात्रांनी प्रोटीन आसता तेन्ना बेश्टे कांदे टोमॅटो चाट मसाला घालून तशें खावपा जाता सो तेणें बॉयल करून दवरला ताका खा म्हटलें आनी आयज काल नॉनवेज बीन खायना ताती बीन आसा सो ताती तिका बॉयल करून खा म्हणटा सो केन्नाय खाता तेन्ना ओके सो बाय कितें हाय म्हण आवाजच ना सो आतां आहा ती मातशी बरी ओके वॉकिंग बिकींग सगळें एक्सरसायज तुमकां दाखयता एक्सरसायजा म्हाका सांगलेलें एक्सरसायज दाखय म्हणून दाखयता तुमकां चड ना एक दोनूच दिले डॉक्टरान ओके सो 1:30 जाली ऋतू येतलो आयज ऋतुका बरो मार पडलो सकाळीं कितें लागून सांगता तुमकां 6:30 ताका हांव उठयता कळ्ळें न्ही 6:30 कित्याक तो रोखडो उठना 15 मिनटां उठता आयज ताका हांवें 6:30 उठयलो हांव उठत ना हांव हांगा टिफीन करूं काय ताका उठोवंक वचूं आई म्हणटा उठे आईचो आयकना सारको 7 उठला ब्रश घासपाक तोंड धुवपाक म्हटलें जालें 5 मिनटां टायम जालो पोळे भाजून दिले च्या बुडोवन खा म्हणून थंय टायम जालो मागीर मोबायल आपणें हागोंक जाला अरे बाबा हागोंक गेला आनी विचारपा नाका 10 मिनटां थंय हो गेला हागोंक भायरूच येयना वॅन येयलो आनी वॅन तो पे करता वॅनाक फाल्यां फोन केलो मातसो राव म्हटलें हें जायना हागोन बरें मार पडलो भिगे कपडे घातले आनी गेलो छत्री व्हरून आयज पावस येयलो असलो करता खबर 2 दीस बरो उठता बरो उठून टी व्ही पळयत बसता 2 दीस बरो उठलो हांव उठचे पयलीं तो उठलो 2 दीस अरे उठ न्ही रातचोय तसो बेगीन न्हिदता अशें ताका लेट दवरना रातचोय बेगीन न्हिदता उठत ना सकाळीं कित्याक दांत घासपाक तोंड धुवपाक च्या पिवपाक हांगाच टायम वयता आनी हागोंक जाल्यार हागोंक मागीर थंय टायम वयता आयज ताका मारलें हांवें सो म्हाका आतां मातशें चुरचुरे दिसता मारलें म्हणून कितें करतलें आनी ऑप्शनूच ना न्ही वॅन येयला हॉर्न मारता आनी हो बसला हागोंक कितें करतलें तूं बेगिना उठ न्ही तुका कितें हागोंक बिगोंक जाता टायम थंयच वयता न्ही तें हो बेगिना उठना ही विचारिका ही तिका उठयता हो तरी पळय उठना बेश्टें ताका मागीर स्टीक दाखयता हांव इथे स्टीक दाखयलें न्ही टक्क उठता असो करता बरं बेज्जा येता सारकें उठत ना टायम रोखडो वयता असो ताका मारलें हांवें सो शिव आयलो जेवपाक आनी हें आसा आयचें मेन्यू पालक पनीर हय सगळें हांवें म्हण पयलीं पालक पनीर म्हण हाय बरें ना म्हटल्यार तुका दवरतलें हांव बरें आसा म्हणूंकूच जाय सो शावर बी घेवन येयलें आनी एक दाखयता तुमकां सरप्रायज हय हाडलें ना हांवें एक पॅकेट पराठा पूण फक्त 6 आसता पळय पळय ओन्ली 6 सो आतां आमकां सगळ्यांक एक जाय एक शीतान थोडें तें खावया म्हटलें जाल्यार पळया रातचें पराठा पनीर म्हणल्यार पनीर म्हणजे सॉरी पालक पनीर म्हणल्यार न्ही पराठाच बरो जाता सो रेहान येयल्लो आसा रेहान काल येयलो आनी येताना तो कितें जाय हांव एकूच सांगता कितें जाय तें म्हाका सगळ्यांक खबर आहा तो सगळ्यांक खबर आहा कितें तें
ब्रेड तो ब्रेड सांगायला पळया कितलो सॉफ्ट सामके पळया दिसता तुमकां पळया कितें सॉफ्ट हा आई रावला फाल्यां च्या बडोवन खाता खंय ती जेन्ना आमगे ब्रेड हाडटा पळय ती खायना हे ब्रेड 2 दीस पयलीं सांगला आपूण च्या बडोवन खातले खंय हांव खातलें फाल्यां ऑमलेट घालून ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट फाल्यां संडे न्ही सो बरें लागता खूब बरें जाता एक पॅकेट हाडलें ताणें सो म्हटलें फाल्यां ब्रेकफास्टाक जातलें आनी चॉकलेट थँक चॉकलेट चड हाडूंक ना कित्याक नाका आमकां चॉकलेट चडूय नाल्याची खायत बसता आनी हा खंय आनी ताका कितें हाडपाक सांगला हांवें सो ताणें जस्ट म्हाका एकूच बॅग ओपन केला आसतलें आनी बॅग आसता न्ही सो दिवन इशुशेगात इशुगाराक कितें ऑर्डर केल्लें हांवें जेन्ना दितलो पळय तें तुमकां दाखयता आपल्याक उठलो आत्तां उठलो घामान बुडलो सामको पावस पडटा कसले पावस ते पावस पडटा वत पडटा आं सो हें पळय आतां उठलो आतां खावंक जाय आतां सो आयज पालक पनीर त्या खावितलें हांव आनी हेज्या फ्रेंडान अशोकान भरून भाजी दिला भाजी बी काडनाका दाखयत तुमकां मागीर आं जेवन घेता एका मातशें बरें जाता खूब आहा बटाटे थोडे हाडला आतां बटाट्याचे बरें भजी करूंक जाय न्ही गे कापा अशें बरें आतां करतलें हांव तेजे पावस स्टार्ट जावंक जाय कापा बीन खूब दिला हेणेन चिटकी फ्लावर भरभरून दिला भाजी कितें तो गांवान गेल्लो तो येताना भाजी बीन हाडटा कित्याक तेज्या घरांनी खूब लोक आसा म्हणजे काम करपी लोक न्ही खूब आसा सो तांकां तेमी जेवण बीन करतात सो तो केन्ना गांवान गेले न्ही भरभरून कांदे बीन हाडटा सो तो आमकांय बी हाडटा सो आमी काय सांगना की आमकांय जाय म्हणून तो आमकां हाडटात ओके दाखयत तुमकां मागीर ओके जेयता आमी ती घेवंक ना सो मागीर तुमकां चॉकलेट पयलीं लिपोवन दवरता नाल्यार इतलें घेवन बॉक्सान घालून ट्युशनाक वयता मागीर तो लिपोवन दवरता ओके चला मेळटा तुमकां म्हणटा तें कसलें ब्रेडचें नांव तें न्ही कितें तें यावमी न्ही हे ब्रेडाचें नांव हें YAUMI यामी यावमी कितें तें यावमी खंय यावमी रुबीना हांसपा लागलें तेन्ना ताका म्हटलें पळय म्हाका ब्रेड जाय म्हणून रुबीना कितें म्हणटा आतां दुबयचे ब्रेड गोंयान हाडया खंय हाड म्हटलें आनीक बरें जालें हाड म्हटलें ओके चला मेळटा तुमकां मागीर कितें करता हो पळय हांगा एका आयदनाच जाय ओके सांज जाली 7 जावपा येयलें दनपारां केलें जेयलें चिंतलेलें कितें भाजी बी सगळें काडया म्हणून पण तें जावकूच ना सो आईन सगळें हांगांनी काडून दवरल्या भाजयो सो आतां सगळें दवरूंक जाय फ्रिजीन दाखयत तुमकां कितें दिलें तें खूब दिलां आतां कितें करूं जाय कळना म्हाका दाखयत तुमकां सो हें पळय टोमॅटो दिला हें काकडी म्हणटा हेका असलें आमी केन्ना चड खावंकूच ना काकडी फ्लावर हाडला 3 चिलीज भेंडे पळय कितले हाडला आनी भेंडे न्ही सामके टेंडर आसा हें पळयात सामके टेंडर हांगा भेंडे आसा हांगा भेंडे आसा हांगा चिटकी आसा चिटकी पळय कितले आनी हें दिलां बटाट कितले दिला पळय बटाट आनी हांगासर हें दिलां कॅप्सिकम आनी कढीपत्ता आनी कानो हांगा आसा राव इश्वीक पांया कडेन येनाका सो हें पळयात कानो इतलेच पण बरें मोटे मोटे आहा सो केन्नाय तो येता तेन्ना भाजी हाडटाच आमकां आनी पयलीं सांगता काय भाजी बीन घेयनाका आपूण हाडटा म्हणून सो सगळें आतां फ्रिजीन दवरूंक जाय टोमॅटो बीन बरें आहा फ्लावर बीन ते न्ही कट करून दवरूंक जाय आनी भेंडी खूब आहा भेंडी फक्त भाजी खालें न्ही बेजार जाता सो हांव भेंडी स्टफ करतलें म्हाका भेंडी स्टफ सामकें खूब आवडटा भेंडी स्टफ करून दवरपाची फ्रिजान आनी जेन्ना जाता एक 2 भाजपाचें आनी खोबरें तेलान भाजपाचें खूब बरें लागता आनी सामकी भेंडी सामकी फ्रेश आहा चिटकी बरें आहा तातूंतले बिना खाली करूंक जाय चिटकी बीन सो हें सगळें दाखयलें म्हणजे तुमकां दाखोवया म्हटलें कितें दिलें तें भाजी सो आतां इतलें बिना भाजी बी हाडपाची गरज ना आतां ओके सो म्हाका न्ही तुमकां म्हणजे आतां व्लॉग एंड घेता हांव कित्याक आतां टायम जालो 7 आतां आई वयता वॉकिंगेक सो चिंतलें की हांवूय आई वांगडा वॉकिंगेक वयता आयज सो बाबूक घेवन वयता कित्याक भायर पावस बीन कांय ना बरो आसा वेदर ओके सो म्हाका तुमकां न्ही एक कितें तरी विचारूंक जाय आसलेलें कळ्ळें तें लिंबू हाडला लिंबू हाडला सो लिंबू न्ही आई खूब हाडला लिंबू वॉश करून दवरला सो आतां कितें करतलें कट करतलें आनी तेजे रोस काडून फ्रिजीन दवरतलें म्हणजे क्युब्स करून अशें सपोज लिंबू दवरलें न्ही तें घट जातलें आनी पिड्ड्यार जातलें सो रोस काडून दवरलें न्ही फ्रिजीन सो आरामात 3-4 म्हयने तूं यूज करूं शकता सो सगळें हांवें धुवन दवरला लिंबू दिला ओके सो म्हाका न्ही तुमकां कितें तरी एक विचारूंक जाय आसलेलें सी म्हाका न्ही जायते लोक न्ही म्हणजे आतां खबर आहा जायते लोकांक न्ही यूट्यूब कितें आतां जाता कितें आयत राव
ओके, तो जायते लोक न्ही यूट्यूब स्टार्ट करूंक सोदतात, कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे आनी एक्चुली बरें एक्चुली यूट्यूब स्टार्ट करप म्हटल्यार कोण बाबा हावज वायफ बाबा घरान बेकार बी ना, म्हणजे खूब जाण अशें म्हणटा की यूट्यूब स्टार्ट करूंक जाय, कशें कितें. सो म्हाका न्ही एक मेसेज येयल्लें इंस्टाग्रामार. सो आपूण म्हणजे आपूण यूट्यूब स्टार्ट करूंक सोदता, सो तेजे रिलेटेड न्ही म्हाका एक विडियो करूंक जाय. कशें यूट्यूब स्टार्ट करूंक जाय, कशें कितें, जे हांव तुमकां आतां टीप सांगतलें पळय, आनी ते टीप तुमी फॉलो करून सपोज तुमी यूट्यूब स्टार्ट केलें जाल्यार तुमच्या फुड्यान सक्सेस येतलें. हांव इतलें तुमकां गॅरंटी दिता. कोण म्हणजे जे हांव मेन पॉयंट तुमकां सांगतले जे हांवें फेस केला, आनी ते तुमी पॉयंट सपोज लक्षान दवरून सपोज तुमी यूट्यूब स्टार्ट केले जाल्यार तुमच्या फुड्यान म्हणजे तुमकां आनी कसलेच भंय ना, आरामात तुमकां तुमचे म्हणजे तुमच्या फुड्यान तुमकां न्ही एक सक्सेस मेळटलें एक यूट्यूब स्टार्ट केलें. सो कितें ते पॉयंट, कितें कशें, इफ कोणाक तो विडियो जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा, हांव तो विडियो घेवन येतलो. मेजॉरिटी कोण येस म्हणटा विडियो जाय आमकां, सो आमकांय मातशे टिप्स बीन फॉलो म्हणजे आमकांय मातशे टिप्स जाय जे हांवें जे फेस केला. इफ एक्झॅक्टली तुमी ते म्हणजे तुमी एक्झॅक्टली तो टिप्स फॉलो केले न्ही जाल्यार तुमकां न्ही काय कसलेच भंय ना, तुमी आरामात एक यूट्यूब स्टार्ट करूं शकता आनी आरामात तुमकां न्ही अर्निंग जातलें. सो कोणाक हो विडियो जाय म्हाका तुमी जाय ते तुमी कमेंट करा इफ येस म्हणून. इफ हो तुमी जायते लोक सपोज येस म्हटले तर हांव न्ही हो तुमकां एक विडियो घेवन येतलें कळ्ळें. एक यूट्यूब स्टार्ट करपाक कितें कितें टिप्स फॉलो करूंक जाय, कशें कितें हें तुमकां न्ही एक विडियो घेवन येतलें. सो जाता ते तुमी मेसेज करा कोणाक हो विडियो जाय. तो इंस्टाग्रामार म्हाका एक दोग जाणां कमेंट केल्ले आसा, तांकां हो जाय म्हटला विडियो. सो तुमकां आनी कोणाक जाय आनी जे कोण यूट्यूब स्टार्ट करूंक सोदता सो म्हाका तुमी न्ही कमेंट करा. हांव एक बिगिनर्स व्लॉग घेवन येता तुमकां, एक बरोसो एक विडियो घेवन येता कळ्ळें तुमकां न्ही. सो चला आयज इतलेंच, कांय ना. सो आतां वयता आमी वॉकिंगेक. सो आयचो विडियो कशें आसलेले कमेंट करात, आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनला सबस्क्रायब करात. सो मेळ्या नेक्स्ट विडियो. टील देन बाय, टेक केअर.